नमस्कार, हांव सरितास कोन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज आमी करूया लेपाचे आमट तीख सोय घाली नासतना। ह्यो हांवें लेपो साफ केल्या, उजरयल्या, 2-3 वेळा उदकान धुवन घेतल्या आनी ताका थोडेशें मीठ लायला। आमट तीख करपाक एक मोठो कांदो हांवें बारीक चिरून घेतला। 10 लसणीच्यो पाकळ्यो हांवें धाडावन घेतल्या, ठेचून घेतल्या। अर्ध इंच आलें हांवें धाडावन घेतला। वो हांवें 1 चमचो मिरसांगेचो पिठो घेतला। वो मिरसांगेचो पिठो तिखट आसता, ताका लागून हांवें 1 चमचो घेतला। तातूंत हांव 1.5 चमचो काश्मीरी चिली पावडर घालता। काश्मीरी चिली पावडर घातल्यानंतर कलर बरो येता आणि काश्मीरी चिली पावडर तिखट नसता, ताका लागून हांवें 1.5 चमचो घातला। अर्धो चमचो घालता हळदीची पावडर, 1 चमचो घालता कोथमिरेची पावडर। तातूंत हांव घालता 2 चमचे चिचेचे उदक, टॅमरीन पल्प घालता 2 चमचे। हातून थोडे उदक घालून हाजी पेस्ट करून घेवया। अशें मिक्स करून घेवपाक जाय। हाजी हांवें पेस्ट करून घेतली। आता सुरवात करूया आमट तीख करपाक। गॅसार हांवें आयदन तापत दवरला। तातूंत हांव 2 मोठे चमचे तेल घालता। तेल तापले तशें तातूंत हांव आलें आनी लसूण ठेचून घेतल्या ती घालता। आलें आनी लसूण मातशी आमकां तळसून घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांवें लो दवरल्या। आतां हांव तातूंत घालता कांदो। कांदो बरो तळसून घेवपाक जाय। कांदो तळशीता आसतना करपपाक दिवपाक जायना। पळयात, असो लायट ब्रावन कलर जावपाक जाय, मातसो गुलाबी कलर जावपाक जाय। आता तातूंत आमी घालुया ही पेस्ट करून दवरल्या ती। तातूंत हांव थोडे उदक घालता। मिक्स करून घेवया। हे मातशें खूब दाट अशें दिसता, ताका लागून हांव थोडेशें आनी उदक घालता। तुमकां जितलें दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे उदक घालात। पूण हे आमट तीख करता आसतना खूब पातळ करपाक जायना, मातशें दाटशेंच दवरपाक जाय। तातूंत हांव घालता सोलां। ही हांवें 3 सोलां घेतल्या, ताजे हांवें बारीक कुडके करून घेतल्या, ती घालता। हाका आतां बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय आनी हातूंतलो कांदो बरो शिजपाक जाय। तातूंत घालता चवी पुरतें मीठ। लेपांक आमी थोडें मीठ लायलां, ताका लागून हांव थोडें घालता। मिक्स करून घेवया। आतां आमकां हातूंत घालपाक जाय लेपो। लेपो घालता आसतना अश्यो पसरोवन घालपाक जाय, एकार एक घालपाक जायना। एकार एक घातल्यो जाल्यार त्यो मोडटात आनी घातल्यानंतर रोखड्यो धवळपाक जायना। रोखड्यो धवळ्यो जाल्यार त्यो मोडटात। आणि आता ताजेर झाकण घालून 3-4 मिनिटां शिजोवन घेवया। 2-3 मिनिटां जाल्यानंतर एकदा आता आमी धवळून घेवया। पळयात, बऱ्यो शिजल्यात। परत झाकण घालून 1 मिनिट हांव शिजोवन घेता। आता पळया, लेपांचे आंबट तीख तयार आसा जाल्यार। पळयात, लेपो बऱ्यो शिजल्यात। कलर एकदम मस्त आयला। लेपो शिजपाक खूब वेळ लागना, रोखडे शिजतात। वास खूब बरो सुटला। लेपाचे आमट तीख सामके झणझणीत, खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।